रामराज्यान तू उठलं अगदी खुशीन उरतायत. अशी दिवस होत असताना कौशल्यकांनी दिसता आमगेले हे वंश वाडका रामाक तागेल्या बरी आशिल्ली चिरडून जावपाची म्हूण तांकां आश जाता. प्रजा लोकांक दिसता आमगेले राया केन्ना चिरडूं येतली म्हणून. अशी उरकाजे रे सीता गुरुवारी म्हणून कळतं तांकां. आई तश म्हळ्यार कसं न्ही. तशें म्हळ्यार मरे देवा आतां रामाक आनी सीतेक बाळ जाता म्हूण गे न्हू. तुगेल्या वरीची गुडगुडी आशिल्ले तेन्ना म्हटलं खुशी की खुशी. सीतेक जाय आशिल्लें तसलें रांदप की खाण की अशें तिका जे आश आसा तें उठू करता उरताय. कौशल्या सुमित्रा काही तिका मस्त प्रीत करताय. तिका पदे पदे विचारताय सीता तू कसं जावका जानकी तू कसं गावचें अशें आसा अशें विचार घेवन तिका मोगो करता उरता. आनी रामा बी सांगता तूं बी तिका विचारता उर तिका कसं जावका म्हणून तांणी सांगताय. राम बी तशी करता सदां तिका घेवन घेवन पुष्प वाटिकेन तो फिरच्या वच की तिगे बरशी बसून थोडं गप्प मारच की अशी रामू बी सीतेल मनाक खुशी जाव तशी वागता उरता. तशी 3 महिने शास्त्र 5 महिने शास्त्र आणि 7 महिने शास्त्र म्हणजे गुरुवारी जेवण उठू जाता. अगदी विजृंभणेन करता तांणी गुरुवारी जेवणांनी अट्टू तांगेले राज्यांत लट्टू लोकांक अन्नदान देवस्थानांत तांणी पुजा पुनस्कार अशे भारी संभ्रम करताय. वशिश्ठ मुनी एक पण 3 पांय पडचे गेले तेन्ना म्हणटात ही कवळ जेवळ चिरडून जावचे लक्षण आसाचे गेले म्हणून. आई एवढी जेवढी म्हण कसं न्ही. तशें म्हळ्यार मरे तुम्ही म्हणटा मरे इंग्लिशान ट्विन्स म्हणून तिका ट्विन्स येतात म्हणून सांगता वशिश्ठ मुनी. ते आयकून रामा बारीक खुशी येता. हां माता सुमित्रा वर हिका बी अवळ जेवळ चिरडून येताची म्हणून तो ती खबर बी सीतेक सांगता अशें वशिश्ठ मुनीन सांगलें म्हूण. ते आयकून सीतेक खुशी बी येता मरे अशी बी येता एक नमुन्यान. अशी म्हणता मरे सीतेक काय ना 9 महिने लागता. 9 महिने लागना पडे ना ती छंद दिसता उरता. गुरुवार नव्हे एक न्हू तोंडारी तेज शाईल उरता गेल्या. राम आनी सीता पुष्पवाटिकेन तूं फिरच्या गेले उरताय. थंय बसून घे न्हू उलयता आसतना वनवासाची खबर येता. तेन्ना तांणी ते चित्रकुटांत आशिल्ले तेन्ना कशी गम्मत करून आशिल्ल्याची. कडेरी अत्री मुनील आश्रमाक गेल्ले उडगासता सीतेक अनसुया देवीन तिका सांगिल्ले उपदेश उठ आसत तिका. तशी मनांत कसं दिसता 4 दीस ऋषाश्रमा वचून आयल्या कशी म्हूण ती मनांत एक आश अशी जाता. ती रामा सांगता आमी 2 दीस उतराक ऋषाश्रमा वचून येवे म्हूण विचारता. तेन्ना रामाक तिणें तशी विचारचे का खुशी येता. आजी पर्यंत विचारलें रे कसं आश आसा म्हण सांगनाशिल्ली सीता आज सांगता आसलें म्हणून ना सीता आमी वचा 2-4 दिसांनी वचा. एका वेळेला म्हाका जमील ना बा एक राजकार्या निमित्तान तेन्ना लक्ष्मण तूं खबर न्ही आपण हाडतालो म्हूण सांगता. रामाक मनांत एक म्हण खुशी उरता. आमी देवाले एक मागले रे देव 2 दित न्हय अशी म्हाका आपण एक चेडूं म्हाका नाश केल्यार देवान 2 चेडूं म्हाका देव दिता आसा म्हण तो खुशी उरता. एक दीस तेणी घोव बायलां उलयता बशिल्ले तेन्ना रामाक उडगास येता. आपणाले बाप्पाले पुत्रकामेश्टी विश्वामित्र मुनीन केल्ले शिष्यकामेश्टी ते 2 लोकांले आशिर्वादान आपणाक अवळी अवळी चिरडूं बी जातात न्हय म्हणून खुशी येता. आनी कशी दिसता म्हाका विश्वामित्र मुनीन बलाती बल मंत्राचे आनीक विजृंभकास्त्राचे उपदेश केला न्हय. हांव ते म्हगेले चिरडूं म्हाका गर्भांत आशिल्ले तेन्नाचे तांकां उपदेश केला रे तांणी आनिकाची तेजस्वी सत्वशाली जातलेची म्हूण दिसता का म्हणून तो बायलेक सांगता. आनी सीता हांव तुका बलाती बल मंत्राचे आनीक विजृंभकास्त्राचे मंत्रोपदेश तुगेले पडटा आशिल्ले चेडवांक करता ते उपदेश तूं घेवच्या तयार जा म्हूण सांगता. सीतेक भारी खुशी येता. ती बेगोच्या वचून हात पांयांनी धुवन येवन घोवा पांय पडून बसता. तो राम तेगेले म्हालगड्यांक गुरू कवट मनान ध्यान करून पांय पडता आनी मंत्राच बी मनास पूज करून घेवन सीतेक ताजे उपदेश करता. तशी तर न्हिदताची. रात्री फाल्यां जेता उरतात 3रे प्रहर आयले तेन्ना एक गुप्तचर येवन संकेत दिता. ते राम उठता आनीक ते गुप्तचराला येवन कसं न्ही म्हणून विचारता. तेगेलें तोंड बावील उरता ते गुप्तचराले. तो मात सकयल घालून राबील उरता आनीक अशी एक म्हयने खळस कळ्यावर करता. तेन्ना राम कसं जालें म्हणटा. तो उलयना कसं म्हूण सांग भिवू नाका म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा देवा हा बाजी अशीच हे आमगेले नगराचे सुतू फिरता आशिल्लो तेन्ना थंय
गांवचे भायर एक व्हड घरांत एक उतण कवट आशिल्लें. थंय मस्त लोक जमिल्लेची जेवण जायना उपरांत लोक भायर आंगणां बसून गप्प मारता आशिल्लेची. आमगेल्या रामराज्या बद्दल लोक वर्णन करता आशिल्लेची. असल सुखा दिवस केन्ना आमी पळयले ना. असन एक आमगेलें नशीब असलें रामराज्यांत आमी उरचे आमगेलें पुण्य म्हणून वर्णन करता आसतना तांगेले बाजून एक धोबील घर आशिल्लें. ते घरांत व्हडव्हडान गवत जेता आशिल्ली झगड्याचे म्हणून लोकां लक्ष थंय गेलें. फुडें एक मनशान वचून विचारलें कसं येलें हांगा म्हणून. ते धोबील बायल बी थंय रडत राबिल्ली माती सकला करून. तेन्ना धोबी मालो काही ना रे म्हगेली बायल 3 दिसां मागशी हांव नाशिल्लो घरांतल्यान गेली खंय गेली म्हणून गत ना. आतां आयल्या परत घरां घे म्हणून. हांव तुका म्हळ्यार घरां घेना हांव तुका म्हणून. तेन्ना ती रडली ना म्हाका घेयाचें म्हगेली चूक जाली गेली म्हणून. जाल्यार तो म्हणालो तेन्ना तूं घरां घेना हांव कसो राम म्हण लेकलो तूं. ताणें रामान एक सीतेक दुसऱ्याले बंधनांत आशिल्ली ती थोडे दिवस तिका परत हाडलें. हांव राम न्हय तागेल्यार हांव करना म्हणून म्हणालो तो. तेन्ना म्हटलो की कसं उलयता रे कसं उलयता तशें उरलो न्हय म्हणाले. थोडे लोक व्हड लोकांक खबर आमकां कसल्याक अशें म्हणाले. तेन्ना एकलो म्हणालो अरे रामान सीतेले अग्निपरीक्षा घेतल्या म्हणून आयकलं ना आमी ती पवित्र आसा म्हणून म्हणालो. जाल्यार रे थोडे लोक म्हळे तूं कसं पळोवचें गेलो रे. तांणी रामान सांगिल्लें आमी आयकल्लें. आमी काही कोणी काही दोळ्यान पळयलो ना तो विशय. आमी हो म्हणचे इतलेची बरं आमी हो म्हळ्यार आमकां कसं आमगेले कसं वच्चें आसा ते बाबा व्हड लोकांक खबर म्हण अशें त्यांनी उलोवंक घेतलेलेची म्हण हांव तें आयकूंक घेना तुका सांगचें आयलां हांगा म्हणटा. तेन्ना राम ताका उरो ही खबर आनी खंय सांगचें वचनाक तूं घरा वच म्हूण सांगून ताका पेटयता. आनी तो बसून विचार करता अरे म्हगेली सीतेची रे लोकां पळोवंक जायली मू ती कितली पवित्र आसा म्हाका गोत आसा ती पवित्र म्हणून. जाल्यार बी हांवें लंकेन तिगेले अग्निपरीक्षा बी घेवशिल्ले तिगेले पावित्र लोकांक कळो म्हणून. जाल्यार ते अयोध्येंत उपयोग येनाशे गेले लोकांक तिगेचेर संदेह करत अशें जालो असलें अपवाद घेतले सीते बरशें हांवें उरचें सम न्हय राय जावन घोव जावन म्हाका गोत आसा ती पवित्र म्हणून. जाल्यार आमगेल्या अयोध्येंत लोकांक राणी जी अनमान आसा म्हळ्यार ती राणी जेवच्याक योग्य न्हय म्हूण जाली. आतां हांव तिका त्याग करचें सम म्हणून तो मनान तूं निश्चय करून तेगेल्या मंत्रणा घरांत तूं वशिश्ट मुनीक मंत्री सुमंताक आपयशिता. आनी वशिश्ट मुनी की ते गुप्तचरान सांगिल्लो खबर सांगता आनी आपण सीतेक त्याग करता म्हूण केल्या म्हूण सांगता तांकां. हे तुका दुख्खाक मूल नव्हे म्हणून वशिश्ट मुनी ताका विचारताच. तेन्ना सुमंत म्हणटा होय ताका बेगर जेवण येता हाज्यान म्हणटा. तशी राम थंयच्यान वचून सोडता. भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आपयशिता आनी तांकां ते जाल्ली खबर सांगता आपणाले निर्धार बी सांगता. तेन्ना ती गलो भाव म्हणटा तशें करनाका ना कोणी कितें सांगलें म्हणून तूं आमगेर होन्नेक तशी सोडनाका म्हणून सांगता. जाल्यार राम म्हणटा ना हांगा आमी विचार करचें आसा कित्याक की म्हळ्यार आज एक 2-4 लोक उलयले फाल्यां आनी थोडे लोक उलयताले अशी कडेन ओट्टो लोक उलयता. आतां वशिश्ट मुनी सांगिल्लें तेन्ना ताणें म्हणलां सीत पवित्र आसा तिका सोडनाका म्हणून. सुमंतूक बी कसं नाही उलोवचें जालें ना. हाजेर तर कसं की म्हणून ओटलो काल मानती कसं की एक संशयाची कीट आसा म्हणून जालें हांव केलो निर्धार करेक्ट आसा म्हणून लक्ष्मणा सांगता. लक्ष्मणा आतां एक 4 दिसां पयलीं सीतेन म्हणलें ऋष्याश्रमांनी वचका म्हूण सांगून फाल्यां जायना पडना सीतेक वचून सांग आपणाका रामान सांगल्या तुका ऋष्याश्रमा आपण व्हर म्हूण सांगून सांग आनी तिका आपण घेवन वच आनी गंगा नदी दांटूंक घेवन तें रान आसा न्हय थंय तिका सोडून घेवन यो. ओटू खबरी हो सांग आनी सांगा रामाल हे निर्धाराचे एक पूर्णता म्हगेले बायल जेल्ले तिगेची रे आसा म्हूण तिका सांगा हांव सांगलें म्हणून. लक्ष्मणा